दरबार तुमचं किती आजचं विजय सगळं जनता दरबार करतो करचो मरे सगळं करूकच जाय. तुमच्या पार्टीचे इम्पॅक्ट पडतो तुमका इम्पॅक्ट किती पडटलो इलेक्शनाकडे? अजिबात ना. भारतीय जनता पार्टी म्हणजे सरकार ज्या तरेन काम करता आणि सगळे स्तरापर्यंत म्हणून तर आमचो प्रत्येक वेळा विषय असता की बारीकातल्या बारीक मनशाक त्रास जावचो न्ही, बारीकातल्या बारीक मनशाक खंय अडचणीचे विशय न्ही, खंय सरकारी अधिकारी आसूं किंवा खंयच्या खंयच जावचे न्ही म्हणून आमचो सरकार प्रयत्न करता, मुख्यमंत्री प्रयत्न करता. पक्षाच्या संदर्भात कितें आसता म्हाका विचार. भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टीचे मिनिस्टर लोकांच्या दारान वचपाचे वर्सान 2 फावटी 3 फावटी आमी जे हें करता तो आमचो योजनेचोच भाग आसा. आणि आता हे जाले नंतर विधानसभा जाले नंतरय परत सरकार तुमच्या दारी हें करून त्या जाग्याचेर वचून लोकांचे कितें आसा विशय आसा ते विशय आसा तसले घेता. सरकार तुमच्या दारी जनता तुमचा इनिशिएटिव्ह घेतला विजय सरदेसायांनी ताजे पार्टीचो प्रमुख तो जाय ते करूंक शकता. पण असे काही इम्पॅक्ट जावचो ना म्हणते असे किती दिसतात. अजिबात आसा. तुम्ही पळयला मरे सगळें किती लोक जाता लोकांची गर्दी कित्याक खातीर जाता त्या खातीर ते तुमकांच खबर आसा. नो कमेंट.